आज सान फ्रांसीस शावियर म्हणल्यार गोंयचे सायबाचे फेस्त. ह्या फेस्ताच्या दिसाक हांव सगळ्या गोंयकारांक एक खुशाल भरीत फेस्ताची परब आवडेता आनीक गोंयचे सायबा कडेन मागता की गोंय जें एक पॅराडायज, जें एक स्वर्ग आसलोलें, हे स्वर्गाक आतां साल्वार कर, हे पॅराडायजाक आतां साल्वार कर. पॅराजायटा कडच्यान जे पॅराजायट गोंयच्यो नदयो आमच्या शेजारच्या प्रदेशाक डायवर्ट करून दितात, जे गोंयचे सैम काबार करून फुडें सरल्यात, जे गोंयची रानां काबार करून फुडें सरल्यात, आनीक हे आतांच्या सरकाराक एक बरी मोत दिवपाक, प्रगती आनीक उदरगत सैमाक राखून करपाची मोत दिवपाक गोंयच्या सायबान आमकां आदार करचो. आनीक येता त्या वर्साक गोंयाक आनी गोंयकारांक एक खुशाल भरीत नवें वर्स मेळूं, जे नव्या वर्सान गोंयकार गिरेस्त जावन गोंयकारांची भलायकी बरी उरूं आनी गोंयांत सगळे धर्माचे लोक एकचारान फुडें वचूं.